हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाणणी, देवाक तीन वासनी, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीतरित्या तुझ्या जिवितान रावता, तो सोबीतरित्या म्हज्या जिवितान काम करता, कित्याक तेची जिवीत सोबीतरित्यान आमकां मेळता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Love you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी जिव्या देवाक अन्य भाशेन ताची स्तुती करूया. कित्याक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14:2 आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. आत्म्या वरवीं ती गुडार सदाची खबर करतात. ह्या वेळार आमी आमच्या देवा लागीं उलोवया. ओब्रमांत्र ओत्र से खेत्र लांदेले हेत्र मासो खोरो बोंत्र लाकारियाला लिब्रमा शंतला वात्र से खेत्र लांदे. देव आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, दिन वासूंक, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक. ओब्रमा शोंत्र लांदारा वात्र मासे खेत्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक्यू जीजस. या दिसा पासत, या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या कुटुंबा पासत, तेंच्या भुरग्यां पासत, जिविता पासत, आमकां दिलेले हर एका देण्या पासत देवाक दिन वासूया. रोमन चॅप्टर 10:10 आमकां सांगता, रोमकारांचो 10वो अध्याय आनी 10वी ओळ, 10 ते 13. काळजान थावन भावार दर्शीत तुका नितीवंतपण, तोंडान उच्चारशीत तुका तारण. तर पवित्र पुस्तक सांगता ते हे, ताचेर भावार धरतलो कोणूच लजेक पडचो ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, रोमकारांची 10वो अध्याय आनी 10वी आनी 11वी ओळ आमकां सांगता की काळजान तान भावार दर्शीत जाल्यार तुका नितीवंतपण, पूण तोंडान तूं उच्चारताय जाल्यार तुका तारण. ज्या वेळार तूं म्हणटाय स्वामी जेजू क्रिस्त म्हजो धनी आनी स्वामी, त्या वेळार तुका तारण. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तारण आसा. तर देवाचें उतर आमकां सांगता, जो कोण ताचे भावार दवरता तो केन्नाच लजेक सापडचो ना. कित्याक आमची सगळी लज ताणें आपणाचेर घेतली आनी तो विंगळो जालो. तो विंगळो जावन खुर्साचेर ताका उबारलो. तो विंगळो आसलो मोगाच्या भाव भयणांनो. विंगळो म्हटल्यार ताका एकूय तेच्या कुडीचेर एकूय कपडो नासलो. विंगळेपण ताणें आमची लज भोगली. तो विंगळो जालो कित्याक आमी वेगळी जावची न्हय म्हणून. देखूनच देवाचें उतर ह्या सुवातेचेर आमकां सांगता, ताचेर भावार दवरतलो कोणूच लजेक सापडचो ना. जी कोण ताचेर भावार दवरतात ती केन्नाच लजेक सापडनात मोगाच्या. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताणें तुजी आनी म्हजी लज आपणाचेर घेतली आनी तो विंगळो जालो आनी ताणें आमकां लजेंतली भायर काडली. कित्याक तो आमचो मोग करता, तो आमचो स्वामी आनी धनी, तो आमचो स्वामी आनी धनी. आमी चिंतुया, जायते फावटी ज्या वेळार आमी कसलेय लजेन पडटा जाल्यार आमची फॅमिली जावं, आमचे शेजाऱ्या जावं, आमची फ्रेंड आमकां सोडून वयतात. ते आमचे लागीं संपर्क तोडटात, आमचे लागीं उलोवची बंद जातात. पूण आमच्या देवाचें तशें ना मोगाचें. आमी कितली वायट आसल्यार पासून तो आमचो मोग करता. कित्याक तो आमकां केन्ना लजेन सापडोंक दिवचो ना. कित्याक तो आमचो देव आसा आनी आमी जर तेचेर भावार दवरता जाल्यार तो आमकां केन्नाच लजेक पडोंक दिवचो ना, केन्नाच खाला पडोंक दिवचो ना. कित्याक तो आमचो देव आसा. ताणें आमकां रचल्यान आनी ताका लागूनच आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. त्या देवाक आमी ह्या वेळार आर्गां दिवया, त्या देवाची स्तुती करुया. खुशालकायेन ताचो मोग करुया. आर्गां जेजू तुझ्या मोगा
Arcanjesu, 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 तुझ्याच मोगा Arcanjesu. Arcanjesu, Arcanjesu, तुझ्याच मोगापासून Arcanjesu, 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 तुझ्याच मोगा Arcanjesu. तू कालवारी चोडलोय, तुई कुर्साचेर मेलोय संसाराच्या मोगापासून. तू कालवारी सोडलोय, तुई कुर्साचेर मेलोय संसाराच्या मोगापासून. Arcanjesu, Arcanjesu, तुझ्याच मोगापासून Arcanjesu, 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 तुझ्याच मोगा Arcanjesu. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, तुझ्या मोगापासून. Thank you, Abba Father. मोज्यास मोगाक लागून तू फोंडांतलो उठोन नवें जिवीत दिलें जोडून. मोज्याच मोगाक लागून तू फोंडांतलो उठोन नवें जिवीत दिलें जोडून. Arcanjesu, Arcanjesu, तुझ्याच मोगापासून Arcanjesu, 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 तुझ्याच मोगा Arcanjesu. Arcanjesu, Arcanjesu, तुझ्याच मोगापासून Arcanjesu, Arcanjesu, Arcanjesu,
जेजू तुझ्याच मोगा आर्कान जेजू मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है दोस्त के साथ गाते रहना कितना अच्छा है दोस्त के साथ गाते रहना कितना अच्छा है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है दोस्त के साथ बातें करना कितना अच्छा है दोस्त के साथ बातें करना कितना अच्छा है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है Oh, hallelujah. मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है दोस्त के साथ गाते रहना कितना अच्छा है दोस्त के साथ गाते रहना कितना अच्छा है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है ओ हालेलुया बशांदाला वात्रमसेरिया ओ धन्यवाद या दिसा पासो दिया वेळा पासो या मोजा सुबी बाबेना पासो ओ ब्रशांदाला वात्रमसेरिया ला 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 ग्लोरिया ओ ब्रशांदाला वात्रलांदे आर्कान जेजू आर्कान जेजू तुझ्याच मोगा पासो आर्कान जेजू आर्कान जेजू आर्कान जेजू तुझ्याच मोगा आर्कान जेजू Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाकार का आजच्या दिसापासून त्या वेळापासून तो सोबीतरित्यान तुझ्या जिवितान काम करता तो सोबीतरित्यान म्हज्या जिवितान काम करता तेची सोबीत काय तुका मेवता तुजी सोबीत काय म्हाकाय मेवता प्रेज द लॉर्ड आजच्या देवाची उतर घेवया पळया देव आमकां एक एक दीस आपल्या उतरांनी सजमवणी दिता प्रेज द लॉर्ड पवित्र पुस्तक म्हणटा तेची उतरां जिवी आनी गुणवण खंय आनी ती दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन प्रेज द लॉर्ड
पळयात दोनूय वाटांनी पाजाळलेला तलवारी भाशेन ते म्हणटा मनशाचे मेंदू पासून दोशी करून भितर रिगता. आमेन. आनी आमी तीच उतरां वाचता आनी त्याच उतरां प्रमाणे आमी चलोवचो प्रयत्न करता, जेका लागून आमची कूड तेच्या उतरांनी भरों. आमेन. आमची कूड त्याच्या उतरांनी भरों. प्रेज द लॉर्ड. सगळे सजवान घ्या. आमची कूड तेच्या उतरांनी भरों. आमेन. आमचे जे हे कूड आसा ना, आमचे हर एक कुडीचे सांदो आणू तेच्या उतरांनी भरलेलो जावं. आमेन. तेच्या उतरांनी भरलेलो जावं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयज देवाचें उतर घेयात. 1 जॉन चॅप्टर 2:1. पयलें जुवाचें पत्र 2 अवेसोर आनी 1 ओळ. आनी थंय अशा भाशेन देवाचें उतर सांगता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचे न्हय म्हूण हांवें हें तुमकां बरयता. कितें म्हणटा? म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयता. आनी कितें म्हणटा? पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बागपा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एक शेराती आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो प्रामाणीक जेजू क्रिस्त. आमेन. सो पळया आयच्या देवाचें उतर कितें म्हणटा? म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचे न्हू. सो देवाची खोशी आसा तुवें आनी हांवें केन्नाच पातक करचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ही खोशी आसा, तेची खोशी आसा. कित्याक पातकी मनशाक देवा सांगाताक रावोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. पातकी मनशाक देवा सांगाताक चलोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण पातक करता तो देवाचो न्हू. पळयात, जर तुमी सेम जुवा 1 जॉन चॅप्टर 3 जर पळयला जाल्यार चॅप्टर 3:9 म्हणटा, जो कोण देवातान जल्माला तो पातक खंय करना. आमेन. जो देवातान जल्माला तो पातकूच करिना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाची जीण ताची सवय आसा. देवाचो जल्माला देखून ताच्यान पातक करूंक नजो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय जुवांव तेच म्हणटा, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचे न्हय म्हूण हांव तुमकां बरयता. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार, ओके, जुवांव कितें म्हणटा? ओके, तुवें पातकान पडोचें न्हू म्हणून हांव बरयता. पयलीं ती अर्निंग दिता पळय तुका, तुवें पातकान पडोचें न्हय. कित्याक जो कोण पातकान पडटा तो देवाचो न्हू. देवाक पातक्या मनशांक घेवन चलोंक जायना. देव पातक्या मनशां सांगाताक रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तो पवित्र देव. देखून बायबल जर तुमी वाचतात जाल्यार जेनेसिस टू रेव्हेलेशन, उत्पत्ती टू प्रकाशनी, जर तुवें सगळो बायबल वाचताय जाल्यार बायबलान एक बरयलेलें आसा कॉमन वस्ती म्हटल्यार पवित्रपण. आमेन. कित्याक देवाक पवित्रपण आवडटा. जे स्टार्टिंगला सुरवात जालें, जे पवित्रपण आदामामध्ये असलें, जे पवित्रपण एवेमध्ये असलें, ते सैतानान पातकाक लागून म्हेळपण तेंच्या जिवितान हाडलें. आनी तशेंच जर बायबल वाचता जाल्यार रेव्हेलेशनानूय पासून पवित्रपणार उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जर तुवें बायबल पुरो वाचलाय जाल्यार ह्या बायबलचो एकूच उद्देश आसा, जसो हांव पवित्र आसा तशें तुवें पवित्र रावंक जाय. आमेन. जर जेजू ह्या संवसारान देवाचो पूत येयलो, तेचो पासून एकूच उद्देश आसलो, तुमी पातकान पडना ना जावच्याक, तुमचो नाश ना जावच्याक, पूण तुमकां साशणीक जिवीत मेळचें. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाक तुवें आनी हांवें पातकान पडलेलें नाका. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक तुमकां पवित्र आत्मा सांगूंक सोदता. पळयात, आदामान आनी एवेन जे वेळार पातक केलें, पातक केलें, तें फळ खाल्लें आनी फळ खाल्ल्या उपरांत ती विणी जाली म्हणून तांकां समजलें. आनी तेंच्यांनी आपणा भोवती पानां रेवाडली न्हू, आपल्या भोवती पानां रेवडली. उपरांत कितें म्हणटा? देवान ज्या वेळार पानां रेवडली तेंच्यांनी देवाक तें पसंद नासलें. जर तूं फुडचो जर लायन पळयताय जाल्यार जेनेसिस चॅप्टर 3 जर पळयताय जाल्यार ताच्या फुडें जर पळयताय जाल्यार थंय अशा भाशेन बरयलेलें आसा, देवान आदामाक आनी येवेक चामड्याची आंग वस्त्रां करून घातली. आमेन.
पयात पहिली आदामान केल्ली वस्त्रां ही एक झाडापासून असली आणि मागीर देवान केलेली वस्त्रां ही चामड्याची असली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक 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 ताका चामड्याची वस्त्रां घातली? कित्याक ताका चामड्याची वस्त्रां? पयात बायबलचे जे जाणारे लोक आसात ते अशें म्हणटात, कितें तर फर्स्ट ऑफरींग देव बापान आपले आपणाकूच केला. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा रक्ता विणी पातकाचे भोगसणे तुका मेवना. म्हटल्यार रगात वारयल्या बगर पातकाचे भोगसणे ना. सो चामड्याची आंग वस्त्रां म्हटल्यार ते पाडकुल्याचे वा मेंढऱ्याचे आंग वस्त्रां आसता. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार मारल्या बगर तुका आंग वस्त्रां ही मेवनात. प्रेज द लॉर्ड. सो फर्स्ट ऑफरींग देव बापान आपली आपणाकूच केली. ही जावन असली खेरीज भाशेन चामड्याची आंग वस्त्रां. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात देवाक तेन्ना पासून तांकां अपवित्रतेन ठेवूंक जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. देव ह्यो पवित्रतायेचो सागर आसा. जसो हांव पवित्र आसा तसो तुमी पवित्र जावंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. रेव्हलेशन सांगता जी मेरी आसा तेणी आनीक मेळ जावचे, पूण जी कोण पवित्र आसा तेणी आनीक पवित्र जावचे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घेयात देवाची खोशी ना आसा मनशान पातकान पडोवची. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पातक म्हटल्यार सैतान आनी सैताना वयर वितें येता आनी बायबल आमकां क्लियर म्हणटा पातकाचो मुशारो मरण, पातकाची मजुरी मरण. हे सगळें जाणा आसतना आमी पातकाक वेंग मारचें न्हू. देखून फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:1 म्हणटा, जो म्हणटा म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो तुमी पातक करचें न्हूय म्हूण हांव तुमकां हें बरयता. प्रेज द लॉर्ड. तुवें पातक करचें न्हू म्हूण हांव तुका हें बरयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुका हें बरयता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. समजून घे देव बरयता, जो हांव बरयता कित्याक आमी पातकान पडोवचेच न्हू म्हणून. हालेलुया. थोडे जाण म्हणटा अरे ब्रदर असो कसो उलयता, अशें कशें ब्रदरीक म्हणोंक जाता, आमी पातकान पडोवंकूच जायना, आमी पातकान पडोवंकूच जायना, आमी येस खरें आसा तें. कित्याक जुवांव पासून म्हणटा कितें तर आमी पातक करचेंच न्हू. आमेन. आमकां पातकान पडोवंकूच जायना. प्रेज द लॉर्ड. आमी पातकान पडोवंकूच जायना. हें आमचें डिक्लेरेशन रावोंक जाय. हें आमचें डिक्लेरेशन आसोंक जाय. तुका पातकान पडोवंकूच जायना. हांव पातकी न्हूच. कित्याक जाणा जर आमची हें थिंकींग जर रावलें जाल्यार आमी पातकां पासून लांब रावतले. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटाले ब्रदर जर अशें जर रावलें जाल्यार आमी मागीर भक्षणें कशें मागोवचें. पळय आमकां कितें जालां जाणा आमच्या जिवितान आमकां आज सजमवणी मेवल्या. ओके हांव पातकान पडलो जाल्यार वयतलो आनी हांव भक्षणें मागतलो, वयतलो आनी हांव भक्षणें मागतलो, वयतलो आनी तेतून तुमकां आतां एक होप्स जाल्या, तुमकां एक आशा येयल्या आनी परतून परतून आमी त्या पातकाच्या वाटेन वयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी ह्या पातकाचो एकदां पासून विचार करूना हें बाबा पातक आसा हेच्या उपरांत हांवें पातक करूं. पळय जेजून ज्या वेळार ते पिडीस मनशाक बरें केलें जेजून कितें म्हटलें वच आनीक पातक करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. वच आनीक पातक करिनाका. देखून जुवांव पासून म्हणटा म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो तुमी पातक करचेंच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पातक करचेंच न्हू. ही थिंकींग हें चिंतप तुमच्या भितर जायना हांव पातकी ना आसा, म्हजे भितर पातक ना आसा, हांव देवाचो राज उलटून चल्लेलो भुरगो, हांव उजवाडीत भुरगो, हांव ब्लेस भुरगो, म्हज्यान पातकान करूंकूच जायना, म्हाका पातकान करूंकूच जायना, हांव पातकी जावंकूच जायना, हांव पातकी जावंकूच जायना. कित्याक देवाचो अभिषेक ज्या वेळार तूं डिक्लेअर करताय, ज्या वेळार तुजे जिबेन परगडटाय तशें तुज्या जिबेन घडटलें. तूं जर म्हणत रावलाय हांव पातकी हांव पातकी हांव पातकी, तूं पातकीच रावतलें बाबा, पातकीच रावतलें. कित्याक तुजी जीबच उलयता हांव पातकी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी म्हणटाले ब्रदर मागीर आमी रिपेंट कशें करचें. रिपेंट करूच्या पासून जीप नाका, रिपेंट करूच्या पासून कृत्य जाय. आमेन. हालेलुया. जर तूं एकाद्र्याच्या तोंडार मारताय न्हू, तोंडार मारताय. आतां तुका जाण आपूण तेच्या तोंडार मारलें हें पातक जालें. आतां जर तूं पातक जाला आनी तूं म्हणटा हांव पातकी हांवें तेच्या तोंडार मारलें. ओके पूण वचोन तूं जर भक्षणे मागनाय ना तर तें पातक भक्षचें ना बाबा. कित्याक तुका जाणा तें पातक भक्षूंक तुज्या भितर ताकद आसा ती. आमेन.
तुका जाणा त्या पाताक तुजे भितर बागसतले आसले, तुका जाणा त्या भावा कडेन वचोन तेका जेन्ना मारलाय तेन्ना तेका दुखले आसतले, तेका जाणा तूं त्या गरीब भुरग्याक मारला आसतले, तुका जाणा त्या गरीब भुरग्या लागीं पळयात आमी कितें करता, आमकां ज्या वेळार भक्षणे मागोवचे वेळ येता त्या वेळार आमी कितें करता, आमी शाणी मनशां, आमी त्या मनशा लागीं वतना देवा लागीं वयता, कित्याक देव आमकां भोगसतलो, तूं भोगसतलो कोण जाला. देव कितें म्हणटा, मोग बावाट आनी बरो आसलो आनी हे सगळ्या बरोस मोग व्हरतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, मोग म्हटल्यारूच देव. आनी जर आयज तूं भावाक तुज्या भक्षिनाय, भावाचो जर मोग करनाय तर देवाक कसो मोग करतले. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, दिसत्या भावाचो जर तूं मोग करनाय ना तर ना दिसताल्या देवाचो तुका मोग कशें कितें करूंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सारकें ना बाबा, केन्ना केन्ना आमी कितें करता, दिसतल्या मनशाचो आमी मोग करना आनी मागीर देव म्हणटा ना दिसतल्या देवाचो कसो मोग करतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. समजून घे, हय डिक्लेरेशन हे परफेक्ट जावन आसा. हे चुकीचें डिक्लेरेशन ना. ब्रदर राजू चुकीचें डिक्लेरेशन केन्ना शिकना. कित्याक जाणा, पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. जर दुसऱ्यान कोणी शिकयले आसते तर विशय डिफरंट आसलो, पण पवित्र आत्मा चुकोवंक शकना देखून हांवूय चुकोवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर चुकोवंक शकना देखून हांवूय चुकोवंक शकना. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, 1 जॉन चॅप्टर 2:1, पयली जोआचें पत्र 2 वेसर पयली वर. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचेंच न्हू, नेवर नेवर करचेंच न्हू म्हणटा. हालेलुया. पातका सिराकाचें पुस्तक कितें म्हणटा, बेस सिराकचें पुस्तक कितें म्हणटा, तुमकां पातकाचें भक्षणे मेवता म्हणून तुमी परतून परतून पातकां करिनाकाय. क्लियर. प्रेज द लॉर्ड. करिनाकाय पातकां. तुमी पातक करचेंच न्हू, हांव हें तुमकां बरयता. तो म्हणटा हांव हें तुमकां बरयता म्हणटा, पूण कोणूय पातकान पडला ओके चल, तरी पासून कोण आमी इतकी हें ना न्हू, तरी पासून कोण पातकान पडटात ना तर तेंच्या पळयात कितें म्हणटा, जर तरी पासून चुकोन पातकान पडटा जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो. आमकां एक शेराती आसा, तो प्रामाणीक जेजू ख्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. पयरूय हांवें तुमकां सांगलां, तुजे आनी म्हजे मदें मध्यस्थी एकलोच आसा. तुजे आनी म्हजे मदें मिडरेटर एकलोच आसा, जेजू ख्रिस्त. त्याच्या वरवीं तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली पातकां भोगसोंक जातात. त्याच्या वरवीं तुजें आनी म्हजें लायफ भोगसणें मेळोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी कितें जाता जाणा, आमी म्हणत रावता हांव पातकी देवा, हांव पातकी देवा, म्हाका बोगस. ओके, तो केन्नाचो आसलो. थोडे जाण कोटेशन दिता, तो एक जो अनभावार्थी आसा तो वयता मॅथ्यू चॅप्टर 5 आनी सांगता हांव पातकी आसा, म्हाका बगस, हांव सगळ्या पेक्षा त्या वेळार जेजू सांगता, त्या वेळार जेजू क्रिस्त जैतिवन जावंक नसलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान पातकांचे वयर विजय मेळोवंक नसलो. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो, आता तो जैतिवन जाला, आता तो पातकाचे वयर विजय मेळयला देखून आता तुका परगटूंक जायना, आता तुका डिक्लेअर करूंक जायना हांव पातकी म्हणून. कित्याक तेणी सगळी पातकां आपणाचेर घेतली, घेतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल अशें म्हणना ना तेणी सगळी पातकां आपणाचेर घेतलो ना. बायबल म्हणटा तेणी सगळी पातकां आपणाचेर घेतली. एक पावट एका मनशाची सगळी पातकां तेणी घेतल्या उपरांत आता तो मनीस पातकी ना. प्रेज द लॉर्ड. आता तो मनीस पातकी जायना, आता त्या मनशाक पातकान रावंक जायना. एक पावट दिल्या उपरांत परतून घेवंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून पळयात बायबल क्लियर म्हणटा आनी जॉन तेचो मोगाचो शिस्तोच म्हणटा, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हण हांव तुमकां बरयता. प्रेज द लॉर्ड. हें हांव रिटन हांव बरयता, हांव म्हाज्या हातीन बरयता. तुमी पातक करचेंच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पातक करचेंच न्हू म्हणून बरयता. प्रेज द लॉर्ड. समजून घ्या, तुमी पातक करचेंच न्हू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे भितर चुकी मिस्टेकी आसच्योच ना, आसूंकूच जायना. इतकें परफेक्ट तुमचें लायफ आसूंक जाय. आमेन. हालेलुया. तुमचे भितर ओके चुकी आसचेच ना, पूण उपरांतूय पूण बायबल कितें म्हणटा, जो हांव म्हणटा पूण
कोणूय पातकान पडत जाल्यार ओके तरी पासून कोण पातकान पडटा जाल्यार म्हटल्यार चुकोन पडटा हेचो अर्थ ह्यो न्हू परतून परतून आमी पातकान पडोन पूण कोणूय पातकान पडत जाल्यार ओके बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एकलो शेराती आसा आमेन. हेका ही बायबल म्हणटा आमकां एक शेराती आसा. प्रेज द लॉर्ड. हय आमकां एक शेराती आसा तो प्रामाणीक जेजू ख्रिस्त आमेन. कितें म्हणटा तो प्रामाणीक जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त म्हणटा हांव गेल्या उपरांत तुमकां एक शेराती हांव धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हय जो हांव म्हणटा तुमकां एक शेराती आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो हय दाखयता पवित्र आत्मो आनी जेजू ख्रिस्त हे तिगूय जाण बाप पूत पवित्र आत्मो हे तिगूय जाण एकूच आसात. आमेन. हे तिगूय जाण एकूच आसात. जेजू बाप आनी पवित्र आत्मा हे एकूच आसात. पळय हय म्हटल्यार तुमकां एक शेराती आमेन शेराती आसा तो प्रामाणीक जेजू ख्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार पवित्र आत्मा तो जेजू ख्रिस्त जेजू तो बाप बाप तो जेजू जेजू तो पवित्र आत्मा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ही मिस्ट्री जावन आसा. ही मिस्ट्री जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आयचे जे देवाचें उतर आमकां शिकयता कितें शिकयता म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पाताक करचेंच न्हय म्हूण हांव तुमकां बरयता. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर म्हणटा तुमी पाताक करचेंच न्हय तेची खोशी आसा. तुमकां करूंक दिसता करात. प्रेज द लॉर्ड. पण तेची खोशी आसा तुमी पाताक करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा आयच्या ह्या देवाच्या उतरान तुमकां देवान तुमकां लागीं काडला. तुमकां सगळ्यांक देव आपल्या उतरांनी लागीं काडटा. एक बरी उतरां सांगो. बरें हें जें हांव उलयतां सदांच मतीन धरात हांव तुमच्या पासत उलयना हांव म्हाज्या पासत उलयतां. कित्याक ज्या वेळार हांव तुमकां देवाचें उतर शिकयता हांव म्हज्याय लायफान शिकता हांव म्हज्याय लायफान वयर सरता. कित्याक आमकां शिकयतलो खंयचो मनीस जावंक ना. आमकां शिकयतलो खंयचो वडील जावंक ना. आमकां शिकयतलो कोण व्हडलो मनीस ना. आमकां शिकयतलो पवित्र आत्मा जावन आसा. आमेन. आनी हय ज्या वेळार पवित्र आत्म्याचें नांव येता त्या वेळार सगळीं जाणां धाकटुल्या भुरग्या भाशेन आमी शिकोंक जाय. हांवेंनूय पासून तुमी पासून सगळ्या पासून. कित्याक आमी तेचें आयकता आनी आमी तेका फॉलो करता. प्रेज द लॉर्ड. हांव फकत एक मध्यस्थी आसा पवित्र आत्म्याच्या नांवान उलयतलो एक देवाचो सेवक. हालेलुया. हांव पासून ही उतरां फॉलो करता. म्हाका पासून ही उतरां फॉलो करची लागता. म्हाका पासून ह्या उतरांनी चलोवचें लागता. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत हे वेळा पासत तूं सोबीत आसाय. हे भुरग्यांच्या लायफान तूं सोबीत आसाय. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह देवाची कृपा देवाची एनॉयंटींग तेंच्या जिवितान फ्लो जाताना हांव पळयता तेंचे हर एक हांव मागता ह्या वेळार तुमचे बाबा हात वयर उबारात. तुमच्या अकाउंटा पासत मागता. तुमचे जे बँकेतले अकाउंट आसा तेचे पासत मागता. तुमचे सेविंग पयशे आसात तेचे पासत मागता. ह्या वेळार पवित्र आत्मा सांगता म्हाका तुमचे सेविंग पयशे आसात तुमचे बँक अकाउंट आसा तुमचे आनीक कसले फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसात तेचे पासत मागता. देवाचे पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य ह्या वेळार हांव डिक्लेअर करता तुमच्या हर एका जिवितार तुमी वाडटाल्यात. कित्याक जेनेसीस चॅप्टर 2 अभिषेक हय मागता. हय तुमी वाडटाल्यात कित्याक आमकां वाडोंक ह्या संवसारान दवरला. देवान म्हटलें वाडात चडात आनी ही पृथ्वी भर पडयात. सेम तुमच्या जिवितान घडटा. तुमचे बँक अकाउंट भरोन वतले. तुमचे हर एक जिवीत भरोन वतले. तुमचे संपूर्ण पयशे भरोन वतले. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान रिसीव करात. रिसीव करा. कित्याक ज्या वेळार देव उलयता ते सत आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.